गोंयांत सुमार 30,000 धनगर समाजाचे लोक रावतात. तांकां एसटीचो दर्जो दिवपाचो म्हूण मागणी जायत आसा. हो विशय घेवन गोमंत धनगर समाजोन्नती संघटनेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे. ट्रायबल मिनिस्ट्रीचे आमचो प्रपोजल रिजेक्ट जालो अशे पद्दतीन लेटर आमची गोवा गव्हर्मेंटाक बरयल्लें. लेटर पयलीं उपरांत खरें आमकां शॉक येयलें, पूण जेन्ना आमी डिटेलान गेले तेन्ना कन्फ्युजन कन्फ्युजन जाल्लें आमकां दिश्टी पडलें. कित्याक आरजीआयन रेजिस्टर जनरल ऑफ इंडियान जे ट्रायबलाक लेटर बरयल्ली ते रिजेक्ट केल्लो आसली, ते क्वेरीज काडलेली. पूण तेजे देखून ट्रायबल मिनिस्ट्रीन चुकीन कितें तरी हांगा रिजेक्ट म्हणलें आनी ते जेन्ना आमी सीएमाच्या नोकरी हाडून दिले तेन्ना सीएमानूय ताबडतोब म्हणटा असो हांगसान दिल्ली गेले, आमी दिल्ली सीएमाक बरोबर गेले आनी सीएमान ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन बी थंय मेळप जालें. तांकां सगळें सविस्तर सांगलें की हें चुकीचें जाल्लें आसा म्हणून. आनी त्या प्रमाणे सीएमान आनीक एक लेटर बरयलें 5 तारखेक जुनाच्या स्ट्रॉंग लेटर बरयलें की आरजीआयन रिजेक्ट केलेंच ना. आरजीआयन आज पर्यंत 8 क्वेरीज काडल्यो, ही नवी क्वेरी काडली आनी नवी क्वेरी जी काडली ती तेजी रिप्लाय आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा. तेन्ना रिजेक्ट आरजीआयन केलेंच ना, तुमी आमकां कळयताले चुकीचें कळयल्लें आसा तेन्ना तुमी एक परत रिवायज करचें अशे पद्दतीन आमचें स्ट्रॉंग लेटर आमच्या सीएमान बरयल्लें आसा. ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन वचून परत हो रिवायज करपाची गरज आसा. लेटर केला पूण तें फॉलोअप करचें अशें आमी म्हणलां. जे आमी तेजे उपरांत आरजीआय येता म्हणजे होम मिनिस्टराच्या अंडर येता. होम मिनिस्टरा कडेन एक आमचें अपॉइंटमेंट घेवन आमचें डेलिगेशन घेवन वयचें हे आमी विनंती केल्ली आसा. मजगतीं तेवटेन पेडण्या धनगर समाजाचे लोक आमदार जिताक मेळ्ळे. ही गोष्ट जावपाची गरजेची आहा, कारण ते एक्च्युअल एसटी समाज आणि तांकां अजून पर्यंत इन्क्लूड करूंक ना आनी म्हाका दिसता तांकां इन्क्लूड करप गरजेचें आहा. आनी हांव हें निवेदन दिलां, हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफिशियली लेटरूय बरयतलो आनी तांकां रिक्वेस्टूय करतलो की धनगर समाज जे आहा तांकां एसटी कम्युनिटीनी इन्क्लूड करचें आनी सेंटराक तेंच्यांनी उलोवचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.